लायट जे पड सिग्नल आहा ते सिग्नल हिंग कोंता येना कित्याक रोड चड नॅरो आहाय आनी तुगेले तेंगे सिस्टम पड लायटी जाला तो चड टायमिंगाचो बेगीन बेगीन जायना एरकोडेन आहा ते भाशेन जायना आनी एम्बुलन्स बी येताय त्यो चड तांकां प्रॉब्लम जाता। हांव पयलो वयता आसतना रोखडें क्लियर जातालें पुलीस कॉप्स आहाय ते बरे सिग्नल बरे दिताले पूण हे लायटीन येवन चड डिफिकल्टी जाला प्रॉब्लम। सिग्नल आयडिया इज गुड बट दे हॅव नॉट डन द ग्राउंड रियलिटी हे ट्रॅफिक पड जॅम जाता। आतां 45 मिनट्स जाले म्हाका फ्रॉम मारगांव सिटी टू कम टू KTC आनी हे सिग्नल टायमींग इज टू लॉंग। देव तरी सिग्नल घालपा जाय जाल्यार तेमी ग्राउंड रियलिटी स्टडी करपा जाय बाबा दीस इज थिंगा बॉटल नॅक आहा। आतां फ्रॉम पेंजीम वेन यू गो टू मारगांव सिटी थिंगा होली स्पिरिटा कडेन सगळें बॉटल नॅक आहा थिंगा बास रामताय देर इज नोबडी टू मॅनोवर दॅट सिट्युएशन ओवर देर। दोग जाण पुलीस आहाय जरी तर इम्प्लिमेंट करताय आनी तूं तरी 45 मिनट्स वयताय आनी मोज्या तरी कोणूय तरी एम्बुलन्स स्टाक जावन उरलें जाल्यार कितें हूज फॉल्ट इट इज? The traffic should be manned by traffic police so that we have free flow of traffic rather than congestion in this area. TCP मंत्री पातोड्डेचो आमदार विजय म्हणटा ते प्रमाण सिग्नलाचो वेळ उणो करून ट्रॅफिक जॅम सुटलो ना जाल्यार फेरविचार करूं येता। सांजे पणजेच्यान ऑफिस सुट्टा तेन्ना लोक मडगांवान येता सो अशे इन्सिडंट पळोवन कॅटेगरायज करून टायमींग ताजेर रेग्युलेट करप मॉड्युलेट करप हे ट्रॅफिक पुलिसाचें काम आहा। तांकां आमी डायरेक्शन दिल्लें आहा तुमी पयलीं सर्वे करा मागीर गरज जर पडली जाल्यार इन्क्लुडींग द ट्रॅफिक आयलंड्स वी आर विलिंग टू इवन डू अवे वीथ दॅम। ट्रॅफिक आयलंडाच न्हिदोवपाची कित्याक एक इंटरनॅशनल टॅनट असो आहा की जेन्ना सिग्नल येता तेन्ना रावंड अबावट ताची गरज ना जाता। सिग्नल नाशिल्लो म्हूण रावंड अबावटाची गरज आसली सो वी आर ओपन टू आयडियाज। I am requesting the people of South Goa to bear with us for some time and for their inconvenience we are sorry. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस।